बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमचे देवापाची आणि आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सव्यासो इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक आमी पयलें वाचप जातलें आनी आयज देव इसायासाक सांगता आहा पातशाय जुदाचो ताचेर झूज मागूंक सोदतात सामारिया आनी दामास्कूस गोट राव म्हणटा भियेनाका पूण तूं भियेत जाल्यार तुजेंय निसंटोन जातलें कितें सांग सोदता देव घरा एक बरी बुन्याद आसता विणांत बांदूं बुन्याद घालता आमी हेच भाशेन आमच्या जिवितांत बुन्याद जावन आसा आमचो बावार्थ आमचो बावार्थ ना आमचें निसंटोन जातलें हें देवाच्या दिसाक पयलें वाचपाक सांगूंक सोदता बावार्थ आमचो गोठ करुया देवा लागीं मागुया सायबा म्हाका बावार्थ दी आनी म्हजो बावार्थ वाडय हें देण्या मिसांत मागुया ह्या मिसान भेटयता आगुस्तीन फेर्नांदाच्या आत्म्याक जोआना मिश्किताचो वाडदीस आनी मागूंक लायला फिल्टन कुलासो हाचोय वाडदीस ह्या मिसान आमकां फावत वांटमेच्या खातीर सुरवातीक विद्या फुड्यांत पातकी म्हूण ओळखून घेवया सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकाय केल्यान हो म्हजो अपराध ह्या पापासत बेगीन सदांच कुवा मरीक सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों सुमिया काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुमिया काकूट कोर प्रार्थना सर्वेस्परा देवा वाट चुकलेल्यांक परत येवंक तुजे स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय क्रिस्ती बाट उचातलीं सगळीं ताच्या क्रिस्ती नाड वेता तें पयस करून आनी ताका सोबता ते परी जिवंक आमचे सुमयाचे पुताय जो क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणाक इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप जोतामाक ओजियेसाच्या पुताक आकाज म्हणलेलो एक पूत आसलो तो जुडाचेर राजवट चलयतालो तेन्ना राजोन आमाराचो राजा तांचेर आक्रमण करूंक जेरुजाल्याक गेलो राजोनान आपणा बरोबर रामेलियेच्या पुताक पेकाक इस्रायलाच्या राजाक व्हेलो पूण तांच्यान तें जिखून घेवंक जालें ना दाविदाच्या घराण्याक हो निरोप पावलो आरामान एफ्रामान भितर सरून आपली फौज मांडल्या रानांत झाडां वाऱ्यान हालतात ते भाशेन राजाचें काळीज आनी पोरजेचीं काळजां हालूंक लागलीं सर्वेस्परान इजाकाक म्हणलें सर्वेस्परान इसायासाक म्हणलें शेर जाशूब तुज्या पुताक घेवन वयल्या तळयेच्या पेटाच्या तोंकार बडयनाराच्या शेता रस्त्याशीं आकाजाक मेळूंक वच आनी ताका सांग चोत्राय दवर थोंड राव आनी भिवूं नाका तुजें काळीज गोट दवर ह्या 2 लांकडां कुडक्यां पासत 2 वर्त्या इंगल्यां पासत भिवूं नाका आराम आनी एफ्रेम आनी रामेलियेचो पूत तुजो नाश करूंक कोलपतात म्हूण तूं आकांतूं नाका
ते अशें म्हणटात, जुदाचेर धाड घालून ताका बेंकडावया आनी ताका आमच्या ताब्यान करुया. थंय ताबिलेच्या पुताक राजा कसो दवरुया. तर सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हें अशें जावचें ना, तें घडचें ना. कित्याक आमारियेची राजधानी दामास्क आनी दामास्काचो अधिपती राजोन. एफ्रेमाची राजधानी सामारिया, सामारियेचो अधिपती रामेलियेचो पूत. आनीक 5 वर्सांनी एफ्रेमाचो भोंग जातलो आनी ती पोरजां आनीक उरची ना. पूण तुमी म्हजें सोत मानिनात जाशात जाल्यार तुमी उरचींच नात. सर्वेस्पराचें उतर. आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब, आपलें शार सदांकाल देव राखून दवरता. सगळीं बरोबर म्हणुया, आपलें शार सदांकाल देव राखून दवरता. आमच्या देवाच्या शारान ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोंगशी वयर काडून दाखयता आख्खे प्रितमेचो आनंद. आमचो जबाब, आपलें शार सदांकाल देव राखून दवरता. सिवोन पर्वत उत्तरेचो खरो दोंगर, व्हडत्या राजाचें शार. हांगा ताचें निवासान कोटा मदें आपुणूच ताचो गोट किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. आमचो जबाब, आपलें शार सदांकाल देव राखून दवरता. सगळे राजा कूट करून एकठांय जाले, एकामेकाक हात दिवन मुखार सरले. देखना फुडें ते तोटाक जाले, घाबरून कांपून पळून गेले. आमचो जबाब, आपलें शार सदांकाल देव राखून दवरता. तुवें राजांचेर आयलो दंड होडो बालोंताराचे वळवळ्या सारको. जसो उदेंतीचो वारो झोडपो नास करता तार्सिसाचीं तारवां. आमचो जबाब, आपलें शार सदांकाल देव राखून दवरता. सगळीं उबीं रावया. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो मातवा प्रमाणे शुभ वर्तमान जुंय जुंय आपणे ओगळीं विजमितां केल्लीं त्या नोकरांक ताणें जिवीत बदल्लें ना देखून जेजो अशें तोंडार मारूंक लागलो. कोराजीन तुजे कोटा, बेतसायदा तुजे कोटा. तो तुमचे मदें केल्लीं विजमितां तीर आनी सिदोन नोगरांनी केल्लीं जाल्यार केन्ना ती कांबळ्याचो साकोटो आनी गोबर घालून प्राचीत कोत्तेलीं आसलीं. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेचे दिसा तीर आनी सिदोनाक तुमची इतली कोराय जावची ना. आनी तूं काफारनाहूम वयर स्वर्गा पर्यंत पावतलें म्हूण रावताय कितें? तूं सकाळ एमकोणांत शेवटवतलें. कित्याक तुजें सवें केल्ल्यान तीं विजमितां सदोमांत केल्लीं जाल्यार आयज पर्यंत तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेचे दिसा सदोमाचे गांक
तुजितली खोराय आसची ना. सुमयाचें शुभ वर्तमान. तुका क्रिस्ता. जेजू आयज जुंय जाग्यांनी देवाचें उतर पडगडलें आनी जुंय जाग्यांनी मिलाग्री केल्यो तांचो जबाब ताका मेळोंक ना. आनी जबाब जावन आसा जिवीत बदलो. पयलें म्हणटा कोराझीन. हो कोराझीन गांव काबार जालो तिसो कांयच ना. पाड कांयच ना. तेच्या उतराचेर शिराप पडल्या भाशेन ह्या गांवचे शिराप पडले. म्हणटकीर जेन्ना म्हणलें तेन्ना शिराप पडल्या भाशेन जालें. बेतसायदा आमी जाणा भयणान बांदो एकटेक जावन सीस पेद्रू आंद्रे आनी फिलीप सदांच त्या वाटेन वचपी. हे वाटेन बेतसायदा वाटेन वचपी ते. आनीक कुड्ड्याक बरो केलो थंयसर जेजून एका कुड्ड्याक बरो केलो आनी जायतीं विजमितां केलीं. पूण लोक आहा तसो आहा कांयच बदलप ना. कांयच आपणाच्यो वायट सुयो सोडून बऱ्यो वस्तू करूंक लागूंक ना. आनीक जेजू म्हणटा कोटा. उपरांत काफारनांव आंद्रे आनी पेद्रू काफारनांवचे भयणान बांद काफारनांव. आनी जेजू जायते पावटी त्या वाटेन वेतालो जायते पावटी. कित्याक वॉज ए शॉपिंग सेंटर. वॉज ए शॉपिंग सेंटर. आनी जेजू जायते पावटी वेतालो आनी जायते मिलाग्री कोत्तालो उतर परगडटालो. आनी ताकाय थंयसर जेजूक बरो जबाब मेळूंक ना. आयकोतात मिलाग्री पळयतात पूण जिवीत बदलप ना. त्या पासून म्हणटा जे गांव ऑलरेडी आतां जोट्टी जाल्ली आसा. तीर आनी सिदोन तांची जोट्टी जाल्ली आसा. सदोमान जोट्टी जाल्ली आसा. दुसरी जोट्टी येतली. केन्ना येतली दुसरी जोट्टी? दुसरी जोट्टी केन्ना येतली? जाली एकूच जोट्टी आहा आमची. ती जोट्टी मागीर आनी ना. संवसार काबार जाता तेन्ना जेजू येतलो पातशाय कसो. ही दुसरी जोट्टी. आनी कोणें तर तांच्यान बरें केलां आनी जोट्टेक सांपडल्यात ताका बरेंपण मेळटलें. हांवें सांगूंक सोदता जेजू. हांव तुमकां खरेंच सांगता जोट्टे दिसा दुसरी जोट्टी आहा आमची. एक जोट्टी आमी स्वर्ग मेळना आमकां पुर्गोतरींत वेता आमी. पूण दुसरी जोट्टी येतली जेन्ना हें आमचें पिराचीत जाता. पुर्गोतरींत पिराचीत जाता आमचें. आनी जेन्ना संवसार काबार जाता तेन्ना ही दुसरी जोट्टी जेजू येतलो पातशाय कसो आनी ही दुसरी जोट्टी करतलो. आनी जीं पुर्गोतरींत आहात ताका स्वर्गांत धाडटलो. हें सांगूंक सोदता. जोट्टेचे दिसा दोन पावटी म्हणटा जोट्टेचे दिसा सदोमाच्या गांवांक तुजी इतली कोराय आसची ना. तुजी इतली कोराय आसची ना. म्हणटच दुसरी जोट्टी आहा. सगळें आमकां दुसरी जोट्टी आहा. जंय निमणें हो संवसार काबार जाता तेन्ना भयणान बांदो शेवट आमच्या जिविताचो. Betonin git घेऊया. सीट 33 पेज नंबर 42. सीट 33.
म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता आसणी जा म्हण मागुया. आपल्या मानकाने आमच्या मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुका उलो मारतेले पवित्रसभेच्या दानांचेर दयाळ दीस घाल आनी बाळ त्यांची पवित्राय वाडोवंक तुजी आत्मीक पसण करून दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी तुमच्या तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा सर काडे आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक लोचलो नितीन ताका शिक्षा दिली आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयली. ताचे उद्देशीन देवदूत तुजी महिमा वाकाणटात, बोलवून तुका नमस्कार करतात. शक्त्यो कडकडटात, सर्ग आनी सर्गीचे पदव्यो आनी भक्तिवंत सेराफी संतोशां सांगाती आराधन करतात. तांचे बाराबर आमी ताळे मेळोवन काल्तिकायेन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा सरस्परा कोरोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोआ परीचे पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो. म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेश परें जेवण जातोस ताणें कास घेतली, तुका दिनवासून ते आपल्या शिश्यांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हजे उगडासा करात. भावार्थाचो गूट. सोग्या आमी उलो खाता आनी शिकली येता इतली पावती तूं परत तुजें मरण करता. देखून सर्वेस्परास म्हज्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुड्या रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रित्मेचेर विस्तावले चे पवित्र सेवेचो कुडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापा, त्या सिम्याव आदारी गोवणी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपोर्ट कर.
तशेंच पुनर्जन्मपणाच्या पोरवाशान अंतरून गेल्यान ते आमच्या सगळ्या भाव भयणी सुकडास कोर हाजे काकोतीन अंतरल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कोर आमा समेस्तांची ह्या मिसाई बेणीन वांटो घेतिल्यांची ह्या चिकाली पवित्र सभेंची ते ल्हान सुपयपणाची चलवल्यांत आवयच्या कुसव्यान हातांची भुरग्यांची तोंडाई पिडेस्तांची शापाय शामाची वावर परदेसान घालपाक येवपाक बोटी राहात गोंया भायर हाच्या घरान भुरगे वाडना जे घरी बिबटिका ह्याच्या घरान त्रीण आहा काजळेन प्रश्नाचो भाव एस ना नवें घर बांदतात गिलास काजांच्या बापाय गांवच्या एक गरब्याचेर समुदायाचेर ह्या गांवचेर पवित्र सभेचो आशिर्वाद घाल ह्या गांवांत जायती आपोणी पाद्रीपणांक माद्रीपणांक मोठ्या जिविताक आपोणी आमकां फावो कर ताचो कोणाचो टेस्ट हा रिपोर्ट येवचो आहा ताका पेकोणीचो हात लाय प्रवास करतल्याक राख आनी सांबाळ ह्या वर्सा पावो तो पावस पडून शेतां भाटांत दोरयान जायती पीक आमकां दी आमी दया मागता अशें आंकोर मागीर देवाची माईस सांगा ती सपोती बेगीन से बेगीन दवरतो आनी चड कण कमावल्यान त्या सगळ्या सातां भक्तां बरोबर बेगीन सेवास पाद्र पियो माद्री बेगीन मिगेल गाब्रियल राफायल बाळकाजीन तेरेस तेरेस बेगीन आतू बेगीन फोणसा मागीर फ्रांसीस शावेराम सास्कारी बेगीन इस्तेव मोसास्कारी बेगीन जॉन मारी बियानी बरोबर आनी आज सोमण करतल्या बेगीन कामिलिस्ते लेलिस बरोबर सासने सुखांत आमकां जिवितांत वांटो दी तें सांगता तुका वाकाणो आनी मोही म्हाका आमकां फावो कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताची संगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान देवा सुदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासनांच्या सासनाक भावार्थ दवर देव आजाक म्हणटा तुजेंय निसंटोन जातलें तेजे बराबर नवसोरणी दिसा दिसपटी आमची नवसोरणी जावंक ना इतलें ध्यान आमचे सगळें अजापांक केल्यान त्या पासत म्हणटा बिणांत बांदो आमी सगळीं वावरी या आमचें जिवीत कालच्यान आयज बरें करपाक हें देणें मागून सगळें आमचे आपा म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सारक्यात जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपतो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक उशिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां कायदेन पडून दिवं नाका वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दयाकण जिवितां सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतिरिक्तले आमकां उदार काकुतीन सर पातकांत सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय सुमेस क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका कोडान सांबाळ तूं जियेता राजभोग चलयताय सासनांच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं आनी तुमच्या एकामेकाक शांती दिवया देवाचे सेवे संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर देवाचे सेवे संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर देवाचे सेवे संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी पळयात द्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सौम्या तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावना आनी म्हज्या आत्म्यान बरें केलें आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगळा जेजू मोगळा तू जेजू भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तू म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. T25 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें कारण कर क्रिस्ताच्या रंगात म्हाका दादोस कर नाणोय म्हाका उदकान घडोवण्याच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करा तूं बऱ्या जेजू जितान म्हाका तुज्या दयांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडून कधीच दिवं नाका वायट दुश्मनांतलो तूं म्हाका पाठय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशियो तूं म्हाका फरमाय भक्तां सांगाती तुका वखाणच्या प्रार्थुया सर्वेस्परा पवित्र जेवणा आमी वांटो घेतला हे पवित्र गुटान परतून परतून वांटो घेवन तें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात मी संपलें देवाची ओळख शेवटाक गीत घेवया F7 पेज नंबर 88 F7 Gesù cancelone Jesus, our Lord.